प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वा विसवोर वोड 29 ते 32 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 29 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांची उरपून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणकां नोश्टी पिणकां, ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनिवेच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो तसो मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. जोडटेच्या दिसाक दोखिणीची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती प्रितमेच्या शिमांत हावन सोलोमावाचें साणेपण आयकूंक आयिल्ली आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणगे बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनसाचें प्रवाचन आयकून ताणें आपलें जिवीत मोन बदलून देवाशी परत आयिल्लो आनी पळयात, जोनसा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. प्रितीच्या बाबणीनो, देवाचें उतर आयज जें आमी वाचलां तातूंत जेजू ज्या लोकांक तो शिकयतालो देवाचें उतर, त्या पिणकेक तो एकदम पातकी म्हणटा, एकदम वायट पिणकां म्हणटा. जेजूच्या उतरांनी जेजू कितें म्हणटा त्या पिणकेक? जेजू म्हणटा, ही आतांची पिणकां नोश्टी पिणकां. बाबणीनो, कोणाक नश्ट म्हणपाक हें सोंपें न्हय. आनी जेजूच्या तोंडांतल्यान ही उतरां आमी आयकोंक की ही जावन आसा नोश्टी पिणकां म्हणजे जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता. कित्याक ही पिणकां जें देवाचें उतर ते आयकताले, जें जेजून सगळें शिकोवन दिल्ली, जो सगल्यो मिलाग्री केल्ल्यो, ज्यो सगळीं खुणां दाखयल्लीं, हें सगळें करून आनी दाखोवन ही पिणकां आजून एक कितें म्हणटात ते भाशेन तांकां खुणां दिश्टी पडोंक जायल्लीं. आनी बाबणीनो, जेजून ह्या पिणकेक दाखयल्लें आपल्या शिकोवणी वरवीं, आपल्या जाणवाये वरवीं, आनी तेज्या उपरांत हें सगळें करून ताणें अजापां केल्लीं, मिलाग्री केल्ल्यो, मेलेल्यांक पुनर्जीवन केल्लीं, थोंट्यांक ताणें चलपाक दिलें, बेऱ्यांक कान दिल्ले, कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले, जो लोक थिंचो उपाशी आहलो तांकां वजारांनी जेवण दिल्लें. आनी ह्यो सगल्यो मिलाग्री करून तो लोक त्या वेळार एक खुणा मागतालो. आनी जेजू त्या लोकांक कितें सांगता? तो म्हणटा, निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा येतलो आनी त्या पिणकेचे आड येतलो. कित्याक जोनासान त्या पिणकेक त्या वेळार आपलें उतर शिकोवन, देवाचें उतर शिकोवन त्या लोकांनी आपलें मन बदल्लें, त्या लोकांनी आपल्या पातकांचें दूख भोगलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना त्या लोकांनी जोनासाक आयकून आपल्या पातकांचें दूख भोगून देवाचें बोगसोणें मागलें, आपलें मन बदल्लें, देवान ते पिणकेक म्हणजे कसली खास दिवंक ना. आनी देखून जेजू म्हणटा, जोनासाच्या वेळार जी निनेवाचे लोक आहले पिणकां आसली, ती जोडटेच्या दिसा ह्या पिणकेक म्हणजे जोडटेच्या वायट उलयतली, म्हणजे तांकां त्रास दितली, म्हणजे तांचे विरोध उलयतली. आनी भावयणीनो, आमी जेन्ना ही जेजूची उतरां जी आयकता नोश्टी पिणकां, आमीच आयज आमकां एक प्रश्न विचारुया. आमी त्या पिणके भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो त्या भाशेन आमी तांचे भाशेन आजून पासून सत मानिना काय? आमचो बाबाड खरेपणी आमी जेजूचेर दवरला, ताच्या उतराचेर दवरला? आमी दवरला जाल्यार तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळटा काय? आमी सदांच देवाक म्हणटा, ही म्हाका तुजी म्हणटा ते भाशेन एक खुणां तूं दाखय. म्हज्या जिवितांत हांव खूब त्रास भोगतां, म्हज्या जिवितांत खूब आलकोळ येयल्या, म्हाका तरी कसली खुणां दाखय की म्हाका खरेपणी तुज्या उतराचेर सोद मानूंक जाय म्हणून. हो आमी ह्या वेळार
जें देवान आपल्या उतरान सांगलां, जें पवित्र आत्म्यान आमकां कळीत केलां, जें आमकां पोत्तून पोत्तून सजमणी मेळ्ळ्या, हे उतरान आमी रिगून हांव गाय हो जें पवित्र आत्म्यान सांगलां तें आमकां पुरो. आयज बाबणीनो, आमी देवाच्या उतराची आड जियेता जाल्यार, आमी फकत धर्मान बुडले जाल्यार, आमी फकत परंपरा कोत्ता जाल्यार, जें आमच्या पुर्वजांनी सांगलां तें करीत हा, पिशा भाशेन आमी करीत हा, जें आमी इतलीं वर्सां केल्यान, पूण आमी आजून पासून देवाच्या उतरान ना जाल्यार आयज आमी खतखत्यान देवा कडेन या, जेजू कडेन या, ताचे आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया, आमचें मन बदलुया आनी आमचें मन बदलून देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाच्या जाणवायेन चलोन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन त्या पिणकेन जेजू पोत्तून पोत्तून खुणां मागलीं आनी जेजून त्या पिणकेक म्हणलीं ही जावन आसा नोश्टी पिणकां, आमकां ही उतरां उलोवपाक दिनासतना रावूंक आमी आयज खरेपणी आमच्या पातकांचें दूख भोगया. आमी चुकल्या जाल्यार आमी फकत देवाचें उतर फकत आमी एका कानान आयकलां आनी दुसऱ्या कानान सोडलां जाल्यार तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आजून पासून पाडूंक सुरवात करूंक ना जाल्यार, बिश्टें आमी आयकलां, शर्मा आयकलां, उतर आयकलां, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकलां, पूण आमी खरेपणी आमच्या पातकांचें दूख भोगूंक ना जाल्यार, आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी घट्ट आसा जाल्यार, आनी आमी म्हणटा आमी देवाचें उतर आयकता, आमी देवाचें उतर जाणो, आमी शिकोंक सोदता. खूब लोक भाव भयणीनो जो खूब प्रश्न विचारतात, खूब देवाचें उतर आयकूंक सोदतात, पूण जेन्ना पाडूंक जाय तें उतर पाडिना. आपणाच मनान कितें आहा तें कोत्तात आनी सजमतात की तें उतरान आहा म्हणून आपणाकूच फटयतात. आमी असल्या लोकां भाशेन आसा जाल्यार आयज आमच्या पातकांचें दूख भोगून त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आयजतान एक थाराव घेवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.